डॉक्टर सावंतान तुम्ही जाणात मांडोळी ब्रिज धरात, जुवारी ब्रिज धरात, 4 लेन रोड धरात, फुल गावांनी डेव्हलपमेंट विकास की लोक म्हणपा लागले जावप तर तो चीफ मिनिस्टर म्हणून आमच्या डॉक्टर सावंता भशेन जावप असे धोरण असलेले गोंयांत 1 वर्ष सरकार चलयल्या उपरांत टळक करून कोविड हे महामारी गोंयांत आयली आणि अशी आयली की ही महामारी म्हणते केन्ना ह्या महामारीक वखद ना, वॅक्सीन नसलेले आणि त्या टायमान गोंयांत आयली पण प्रमोद सावंतान जे हँडल केले ते आमी केन्ना विसरूं शकना। जेन्ना ही महामारी आयली गोंयांत कांयच नसलेले, हॉस्पिटलां नसलेली, बेड नसलेले, कितें करप हें खबर नसलेले, ताजे भितरल्यान फेस करून ताणें महामारीचा सामना केलो। कोणे डॉक्टर सावंतान आमचे चीफ मिनिस्टर कितें तमाशो जालो तो वॅक्सीन आयली, वॅक्सीन आयल्या उपरांत लोकांनी ओपोजिशनान आवाज केलो वॅक्सीन घेतल्यार मरतले, दुयेंत पडटले, दोळे वयतले आनी कितें जातले असो अप्रचार कोणेच केलो। आमी पळयतात केन्ना वॅक्सीन हे वॅक्सीन आयले लोकांनी आव्हान केलं पहिले ते प्रायम मिनिस्टरान लावचे म्हणून पण ताणें घेवना। वॅक्सीन आयल्या उपरांत ताणें पयलीं फ्रंटलायन जे वर्कर आसात जे आमचे खातीर काम करतात, आमचो जीव वाचयतात, तांकां वॅक्सीन सगळ्यांक दिवपाक लायली। ते सकयल लेवल ते वयर लेवलाचे जितले डिपार्टमेंट आहात तांकां सगळ्यांक आनी तेंच्यांनी वॅक्सीन घेतली। तो मरू ना, त्याचा ट्रीटमेंटान तो बरो जाता पण हे काम ओपोजिशनान केल्लें जाल्यार आज आमी कितलेशे आमचे लोक वाचताले। आज भायर सरतात, आज म्हणटात वॅक्सिनां पूण दितात, खंय उबो रावता हो हांगा फोटो मारतात तो थंय फोटो मारता, कितें फायदो? आज सगळ्यांक कळून चुकला गोंयभर की वॅक्सीन घेवपाक जाय आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन वॅक्सीन हें घेवपाक जाय। वॅक्सीन घेतल्यारूच आमी जीव वाचूंक शकतात। वॅक्सीन घेवपाक जाय, मास्क लावपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय, जाल्यार आमी वाचूंक शकतले। म्हणून जे जाता तितले म्हाजे सगळ्या लोकांक आव्हान, पंच मेंबरांक, कार्यकर्त्यांक, सगळ्या लोकांक आज आमचें गव्हर्मेंट बरें काम करता। ह्या प्रमोद सावंताक म्हाका दिसता इतलेशे चीफ मिनिस्टर जाले आसतले खंयच्याच गव्हर्मेंटाचे येदे व्हडले संकट येवं ना जे ह्या प्रमोद सावंताचे संकट आयला ते। केदे व्हडले संकट, असली संकटां कोणेच फेस करूं ना। आज एकटो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो फेस करता आनी तेजे भितरल्यान गोंय हें साल्वार करपाक पळयता। ओपोजिशन आवाज करता आज वॅक्सीन घेयात म्हणून, ह्या लोकांनी तेन्नाच आवाज केल्लो आज 100% आमचे वॅक्सीन डबल जाताले। तुम्ही जाणात जेन्ना सेकंड लाट आयली तेन्ना कोणाचो कंट्रोल आनी उरूं ना, ती लाट अशी आयली की एकदम सिरियस जावपाक लागले सगळे, हातीन कोणाचे उरूं ना। त्या लाटेक कितलेशे लोक आमकां सोडून गेले, कितलेशे मेले, गोंयांत कितलेशे जाले। आज ह्या ओपोजिशनान ते पयलीं काम केल्लें आनी सगळ्यांक हे डबल डोस समज दिल्ले जाल्यार कितलेशे लोक तेजे भितरले वाचताले। हे मेले कित्याक? तांकां वॅक्सीन मेळूं ना कित्याक? हाचो जबाबदार कोण? ही सांगपाची ह्या ओपोजिशनाक गरज आसा।